वाळपय सामाजिक भलायकी केंद्राचे नूतनीकरण करून योग्य ती साधन सुविधा उपलब्ध करून दितलो। देखून 70च्या लोकांक आता ल्हान कारणा खातीर जीएमसीत वचचे पडचे ना, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। आयतारा वाळपयच्या भलायकी केंद्रात रक्तदान शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या शिबिरात मंत्री उलयलो। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे व्यावसायिक आणि विक्रीकर विभागान कलंगूटच्या नाईट क्लबांचेर शेनवारा मध्यानराती धाड घाली। सांजेच्या 7:30 वरांचेर धाड घालपाक गेल्ले अधिकारी बद्द मध्यानराती 3 वरांचेर क्लबांतल्यान भायर सरले। धाड घालपाक गेल्ले अधिकारी त्याच हॉटेलांत जेवन आयिल्ल्यान हो विशय सध्याक गोंयभर गाजता। अयोध्येत जावपी प्रभू श्रीरामाचो मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळो हो आमचे खातीर भाग्याचो खीण आसतलो, अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायला। दर एकल्यान हो सुवाळो दिवाळे परस चड उमेदीन मनोवचो असो उलोय तांणी मारलो। 22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्रीरामाच्या मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर दिवचल शारांतल्या वेपाऱ्यांक अक्षता आनी निमंत्रण पत्रिका वाटल्यो। ह्या अभियानात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत राम भक्त वांटेकार जाल्ले। कोटेश्वर देवाचे आशीर्वाद घेवन ह्या अभियानाक सुरवात जाली। मुरगांव पालिका वाठारांत रस्त्या कुशीक बसून महाराष्ट्रातले लोक फळां विकतात। गोंयकारांक असले प्रकारचे धंदे करतना पालिका आडयता, मात बिगर गोंयकारांक कसो वेवसाय करपाक दितात म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक विनोद किंडलेकरान प्रश्न केला। पालिकेन नेमांचे पालन करचें आनी गोंयकारांक पयले प्राधान्य दिवचें अशें ताणें सांगलें। फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत धुमाकूळ घालपी बिबटो निमाणे पिंजऱ्यांत आडकलो। ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान धबधबो वाठारांत पिंजरो लायिल्लो।
वनगावचे श्री सातेरी केळबाई देवीचो वर्सुकी कालो शेनवारा व्हडा भक्तिभावान मनयलो। फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय काल्याचे फेरयेत गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक देवस्थान समितीन प्रतिबंध केल्लो। अस्वच्छताय आनी भलायकेचेर परिणाम जाता देखून देवस्थान समितीन काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक दिवनात। गोबी मंचुरियनाक लोकांनी विरोध करपाक जाय अशें मत सातेरी देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उक्तायलें। बावीस तारखेक अयोध्येत जावपी राम मंदिराची प्राण प्रतिष्ठापनेच्या निमतान सत्तरीत व्हडा उमेदीन दिवाळी मनयतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती। दर एकल्यान आपल्या घरांत आनी देवळांनी मुजरत दिवाळी मनोवची, मंत्री विश्वजिताचे सत्तरीकारांक आवाहन। पोरये सत्तरी हांगच्या श्री भूमिका देवळात आमदार दोतोर दिव्या राणे हांणी नितळसाण मोहीम चालीक लायल्या। अयोध्येच्या राम देवळाच्या उक्तावणा निमतान आमच्या गावातल्या देवळाची नितळसाण जातली आनी देवूळ सजोवन 22 तारखेक दिवाळी मनोवपा खातीर देवळाची नितळसाण जातली। ह्या वेळार आमदार दोतोर दिव्या राणे हिणें देवळाच्या आवारांत लादी धुवन काडली। ह्या वेळार समाजसेवक विनोद शिंदे, पर्ये सरपंच रती गांवकर आनी हेर पंच वांगडी तांचे वांगडा हाजीर आशिल्ले। आमदार दोतोर दिव्या राणे हिणें आमंत्रण पत्रिका लेगीत वाटल्यो। शिवोले सडये भुरग्यां खातीर बांदिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्या। सडये शिवोले वाठारांत 2003 ह्या वर्सा भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन पार्क उबारिल्ले। उपरांत पार्काच्या दुरुस्ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान पार्काची वाट लागल्या। पार्कान सगळे कडेन झोपां वाडल्यात। नितळसाण म्हणटा ती खंय दिश्टीच पडना। बसपा खातीर घाल्ल्या बांकांचेर झोपां वाडल्यात। कांय वर्सां आदीं ह्या पार्कान भुरगीं खेळटना दिश्टी पडटालीं, पूण आतां ह्या पार्कान वचपाक लेगीत भिरांत दिसता, इतली वाट लागल्या। साठावो मुक्ती दीस मनोवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 300 कोटी दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण केंद्रान 300 कोटी रुपया मदले 150 कोटी रुपयाच गोंयाक दिल्यात। उरिल्ले 150 कोटी दिवपाक न्हयकार दिला। हाचे फाटलें कारण जाणा जावन घेतलें जाल्यार सरकाराचें घाळपणच मुख्य कारण आशिल्ल्याचें दिसून येता।
काँग्रेसीचो फुडारी आनी आदलो केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरान आयज सकाळी पक्षाच्या वांगडी पदाचो राजीनामो दिला। त्याचे ह्या निर्णयाक लागून राजकीय मळार व्हड बोवाळ निर्माण जाला। काँग्रेसीचो फुडारी मिलिंद देवरान निमाणे शिवसेना कडेन जोडला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या हाजेरेत तो वर्सा निवासस्थानांनी शिवसेनेत भरती जालो। मिलिंद देवरान आयज सकाळी पक्षाच्या वांगडी पदाचो राजीनामो दिला। त्याच्या ह्या निर्णयाक लागून राजकीय मळार आता बोवाळ निर्माण जाला। मिलिंद देवरान ही माहिती आयज आपल्या ट्विटराचेर दिल्या। मकर संक्रांती म्हणल्यार सवायशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब। ह्या सणाची सध्या लगबग चालू आसा। मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुकुमाक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुलून गेला। खरेदीकूय नेट आयला। खण प्रभावित गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगत उपक्रमाखाला साई नर्सिंग संस्थेक जिल्लो खण निधी अंतर्गत एक येवजण मंजूर केल्ली। पूण साई नर्सिंग संस्थेन हे येवजणेचो लाव घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। दुसरे वटेन आपल्या भौशीक सेवा कार्यावळीक कसलेच मजतीची गरज नाशिल्ल्याचें पत्रूय संस्थेन जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाक बरयलां खंय। तशेंच मिनरल फाउंडेशनान संस्थेक कसलीच रक्कम दिवंक नाशिल्ल्याचें संस्थेन म्हणलां। हे विशीं गोवा फाउंडेशनान कोर्टात याचिका दाखल केल्ली। दिल्ली राज्यमंत्री एल मुरुगान हांच्या निवासस्थानीच्या पोंगल उत्सवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो। हे खेपे ताणें दक्षिण भारतीय शैलीचो पोशाख घाल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरेस्तारा दिल्लींतल्या राज्यमंत्री एल मुरुगान हांच्या निवासस्थानीन पोंगल उत्सवाक हाजीर आशिल्ले। हे खेपे दक्षिण भारतीय पारंपरीक भेसांत तो दिसलो। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधी करता असो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाला। ह्या व्हिडिओत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धवी लुंगी आनी काळो कोट घालून दिसलो। मनोहर पर्रीकार गोयचेच न्हय जाल्यार पुराय देशाचे व्हडले नेते आशिल्ले। देखून आपल्या वैयक्तीक राजकारणा खातीर कोणेच तांच्या नावाचो उपप्रचार करचो न्हय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। दुसरे वटेन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेनूय पर्रीकाराचेर कोणेच अपमानास्पद उलोवचें न्हय म्हणून वागला।
पूत चिन्मयाक मरण आयिल्ल्यान व्यंकटरामनान आपल्या जिवितांतले सगळे वगडायले. तो पुरायपणान खचून गेला. देखून दुबावीत ताका ख्यास्त मेळूं ना जाल्यार ताका आनीक कितें जावं आमकां फरक पडना, कारण चिन्मय संवसारांत ना. कसलोच न्याय मेळटलो अशी आमी अपेक्षाय करिनात. जर सुचनाक राग आयिल्लो जाल्यार तिणें व्यंकटरामनाचेर राग काडपाचो आशिल्लो. निश्पाप भुरग्याचो जीव घेवन कोणाक फायदो जावं ना अशें व्यंकटरामनाचो वकील अझर मीर अमीरान सांगलें. मोवाचें मूस पसून तातूंतल्यान बरी येणावळ करपाची संद आयच्या तरणाट्या मुखार आसा. हे केळशीच्या लेस्ली पेरेरा हांणी करून दाखयलां. लेस्ली गल्फ रिटर्न आसून ताका कोविडांत घरा बसचें पडलें. बेकार आसा म्हणून वोगी निर्शेवन बसच्या परस ताचे कडेन आशिल्ल्या वेळाचो योग्य उपेग करून स्वताचो ताणें वेवसाय स्थापन केलो आनी आयज ताका लोक केळशेचो हनीमॅन म्हणून वळखतात. व्हायट कॉलर आणि ब्लू कॉलराच्या काळात पारंपरीक व्यवसाय लेगीत तितलीच बरी येणावळ दिवंक शकता हे केळशेच्या लेस्ली पेरेरान ताच्या जिद्दींतल्यान करून दाखयलां. मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर नगरसेवक कामिल बारेटो बाशिंग बांदून तयार. मात कामिलाचेर नगरसेवक महेश आमोणकाराची टिका. विद्यमान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान कामिलाचेर फोग काडलो. मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष पद मेळोवपाक भाजपाचो नगरसेवक कामिल बारेटो बाशिंग बांदून तयार आसा. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचो 15 म्हयन्यांचो अलिखित कार्यकाळ सोंपला. ताणें राजिनामो दिवचो अशें कामिल मागता. भाजपाचो राज्यसभा खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन खंय ताका नगराध्यक्ष करपाचें उतर दिल्लें. कोमुनिदादींतलीं घरां कायदेशीर करपाक राज्यभरांतले कोमुनिदाद संस्थांचो विरोध. आयतारा कोमुनिदादींचें जाल्ले अधिवेशनांत तसो थारावूय संमत केलो. वयल्यान बेकायदेशीर घरां आड कारवाय करपाक कोमुनिदादीचे एटर्नीक जादा अधिकार दिवचे म्हणून मागणी. गोवा प्रदेश काँग्रेसीच्या राज्य वेंचणूक समितीच्या अध्यक्षपदाचेर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांची निवड जाल्या. हेर वांगड्यां मदीं युरी आलेमांव, गिरीश सोडणकर, फ्रांसीस सार्दिन, रमाकांत खलप, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फेरेरा, MK शेख, डॉ प्रमोद साळगांवकर, शंभू बांदेकर हांचो आस्पाव आसा. शेनवारा ह्या विशींचो आदेश दिल्लींतल्यान जारी जालो.
घाडीवाडो कारापुरा घराक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले। शॉर्ट सर्किटाक लागून उज्याची ही घडणूक घडली। नयन दत्तप्रसाद नार्वेकर हे बायलेचे घर जळ्ळे। गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो। वेर्णा हायवे वयल्या कोनसू जंक्शनाचेर सिग्नल तशेंच येरादारी पुलीस दवरपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडेन उलयतलो अशें कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांणी सांगलें। शेनवारा कोनसू जंक्शनाची आमदारान येरादारी पुलिशे सयत जोड पळोवणी केली। शुक्रारा कोनसू जंक्शनाचेर 2 दुचाकी आनी रिक्षा मदीं भिरांकूळ अपघात जावन एकल्याक आगताक मरण आयिल्लें। मजगतीं रस्तो हुकतना जतनाय घेवची अशी हात जोडून विनवणी आमदारान केल्या। मिनाचे येरादारी वयल्यान मये गावात वातावरण परत तापला। तिडकल्ले मयेचे लोक शेनवारा परत रस्त्यार देवले। थळाव्या लोकांनी केळबाय वाड्याचेर मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले। गावातल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशी मयेच्या लोकांची ठाम मागणी आसा। गोवा फॉरवर्डाचे सचिव संतोष सावंत हांचे सयत कांय जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। उपरांत मिनाची येरादारी सुरू जाली। पॅलेस्टायनाक समर्थन आनी तेंको दिवपाच्या हेतान म्हापशां आयोजीत केल्ल्या एकता रॅलीक परवानगी नाशिल्ल्या कारणान आडयली। ही घडणूक शेनवारा सकाळी घडल्या। थळार पुलिसांचो कडक बंदोबस्त तैनात केल्लो। दिवचल शारांत डेंग्यून परत तकली वयर काडल्या। डेंग्यूचो झपाट्यान फैलाव जायत आशिल्ल्यान शारांत भिरांत पातळ्ळ्या। सध्या शारांत 10 परस चड डेंग्यूच्यो नवीन दुयेंती सांपडल्यात। इतले मजगतीं डेंग्यू नियंत्रणांत हाडचे खातीर भलायकी खात्यान उपाय येवजण हातान घेतल्या।